झकारिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. दळभरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पर्जा आनी जायत्या शहरांचे निवासी आनीक येताले. एका शहरांतली निवासी दुसऱ्या शहरांत वेताली आनी म्हणटाली, येया सर्वेस्पराची कृपा मागोवंक वसोया आनी दळभरांच्या सर्वेस्पराक सोदुया. हांव वेता. वय जायत्यो पर्जा आनी बालिश्ट राष्ट्रां दळभरांच्या सर्वेस्पराक सोदूंक आनी सर्वेस्पराची कृपा मागोवंक जेरुसलेमाक येताले. दळभरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, त्या दिसांनी सर्व भासो उलयतल्या राष्ट्रांतले 10 मनीस एका जुदेवांचे मुस्तायकेक धरून म्हणटाले, आमकां तुमचे बराबर येवंक दिया, कित्याक तुमचे सवे देव आसा म्हूण आमी आयकलां. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटास जेरुसलेमाक वेचेंस म्हूण जेजून दृढ मौन केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले. ते भायर सरून वचून जेजून येवचे आदीं सगळी तयाराय करूंक म्हूण सामारियाचे एके हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतलो देखून थंयच्या लोकांनी ताका स्वागत दिलो ना. हें पळोवन ताचे शिश जाकोब आनी जुआंव जेजू लागीं म्हणाले, सोमया मळभारतान उजो देंवून हांकां भस्म करूं म्हूण आमी फर्मायल्यार जायतवे. तेदवा जेजून तांचे कुशीन घुंवन तांकां बेश्टायलें. उपरांत जेजू आनी ताचे शिश दुसरे एक हळ्ळेक गेले. देवाचे उतार हे.